घालत्या काळजात दुनिया तुका भेटयता भुविस्तानान आमकां नवें रचन केला भुविसाबेन आमकां नवें मिसाळ दिला तुझ्या उपकारांक करता पातळटा तुझी दया आमचे देव म्हूण मागता भूत आयकूंक त्रेता जिणे तुझ्या आमी भाग घेता संतोषान उल्हासान सोम्या तुझे समोर आया बलिता घालत्या काळजात बऱ्या तुका भेटयता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू मोगाच्या बाबांनो आणि भयण्यांनो सम्यासो आमी पाटलाव करता म्हणलें खळीत जायजे जाल्यार ताच्या मोगाचो अनुभव जाल्ले आमी तशेंच पेल्यासोय हेरांसोय मोग करता जाल्यार आमी तसो फाटलाव करता म्हणून जालें आनी ह्या मोगाचो फळ जावन आमची जिणी पवित्रपणी ती जाता आनी पेल्याक देखीची जाता पेल्याक देखीची म्हळ्यार क्रिस्ताकच प्रतिफलीत करची क्रिस्ताकच हेरांक दाखोवची आनी आमचे हर एकल्याचे प्रयत्न तेंच क्रिस्ता बरी आमी जावच्याक ताचे बरीच आमी पवित्र जावच्याक आनी क्रिस्ताक साक्ष जावच्याक ही सुकृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया आनी एकामेका पासत मागया आनी प्रत्येक थरान धानी पासत ही मागया ह्या मिसाच्या बलिदानान फवते परी वांटो घेवचे पासत आमचे अस्कत खायो मोगा विरोध आमी केल्ली ती पातकां मोती खाडया देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बोक्सांनी मागया संगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयण्यांनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता मनांत चिंतून तोंडां उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध ह्या बसत बघेवन सदांच संपवार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयण्यांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो सर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा मनशा कुळाच्या सडवंदरसो जल्म नेकेत्राच्या उजवाडान सुमेस्तांक तुवें परगटलोय तर आमच्या काळजांनी ताची वळख वाडय हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव
तुझ्या सगळ्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जी येता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सा पावलोन रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. तर भावानो, देवान आमचे वयर दाखयल्ल्या व्हड काकोळटीचो उगडास काण हांव तुमच्या लागीं प्रार्थितां. ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिजय. हें जावं तुमचें आत्मीक बलिदान. ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात, बदलाक तुमची मनां नवीं जावं, तुमचे जिणेचें रुपांतर जावं. तवळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतेल्यात आनी खंयचें बरें देवाक मानता तसलें आनी संपूर्ण म्हूण तुमी समजून घेतल्यात. म्हाका दिल्ले कृपेच्या उजवाडान तुमच्या मदल्या प्रत्येकल्याक हांव दमून सांगतां, तुमचेच विशयान लेखावरतें वडपण चिंतूंक वचनाकात. बगार तुमच्या वडपणा विशयान चिंतना मी तसो. तुमचे भितर हर एकलो आपणाक देवान दिल्ल्या भावार्थाच्या मापा प्रकार आपापली वडवीक चिंतून तुमचो मोग निश्कापटी जायचे. वायट कंटाळून बऱ्याक लबदले तुमी जाया. एकामेका क्रिस्ती भावंडा भशेन मायपासान चला. पेल्याक मान मर्याद दिवच्यान एका प्रास एकलो पयलो जाया. कळनातले मिनतेन आनी आत्म्याच्या उमेदेन सोम्याची सेवा करा. तुमकां लाभलेल्या बरवशान संतोष पावा. कष्ट अनवारामध्ये सोसणीक जाया. मागण्यान तीर रवा. गरजेंत असलेल्या तुमच्या भावंडांक कुमोग करा. आयिल्ल्या गेल्ल्यांक सत्कार सन्मान करा. तुमकां दगदतेल्यांचेर आशिर्वाद मागा. आशिर्वाद म्हळें हांवें शिराप न्हय. संतोष पावतेल्या सांगाता संतोष पावा. रडतेल्या सांगाता रडा. सगळ्यांत एकाच रितीन चला. तुमी गरवी जावचे न्हय. साद्या भावंडा सांगाता एक मनान जियेया. आपुणूच बुदवण म्हूण लेखी नाकात. खंयच्याय मनशाक वायटाक वायट फाटी दिनाकात. बगार लोकांच्या नदरेक बरें दिसता तें करूंक प्रयत्न करा. साथ जाल्यार तुमकां तांगता ते परी समेस्त लागीं समाधानान जियेया. म्हज्या मोगाचें न्हू, तुमी बिलकुल फारीफोन घेवचें न्हय. तें देवाच्या क्रोधाक सोडा. फारीफोन घेवचें म्हाका सोडा. हांवूच तें फाटीं फारीक करता म्हणटा सर्वेस्पर. हाच्या की व्हरतें पवित्र पुस्तकच म्हणटा, तुमचो दुस्मान बुकयता जाल्यार ताका जेवंक दी. तो ताणयता जाल्यार ताका पियोंक दी. अशें करून तूं ताच्या माथ्यार उज्याचीं जळटीं केणां दाळटलय. वायटान तुमकां पाडाव करूंक सोडिनाकात. बगार बऱ्या वरवीं वायटा वयर जैत व्हरा. देवाचें उतार हें. Serves por Deva, tus muche molkada, muso sudwondar. Mukam tu Sukarta, serves por Deva, tus muche molkada, muso sudwondar. Mukam tu Sukarta, servis por Deva, tus muche molkada, muche mol Deva. Mukam tu Sukarta, servis por Deva, tus muche molkada, muso sudwondar. Tus muso sudwondar, tus muche burus, tus muso burvoso, tus muso asro.
मोगाव तुझो करता सर्वेस्पोर देवा तूच मुझे बोलगडा मुझो चढवंतार तूच मुझे निस्तारान तूच मुझे रक्षण राख म्हाका वायटांतलो कश्टांतलो निवार मोगाव तुझो करता सर्वेस्पोर देवा तूच मुझे बोलगडा मुझो चढवंतार मोगाव तुझो करता सर्वेस्पोर देवा तूच मुझे बोलगडा मुझो चढवंतार Alleluia, 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 Alleluia. Disvo aiso anandasu amka सर्वा संतोषाचो सोया देवा वचनाचो उपकारान उरकाविसो Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू सालुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या एक दीस शास्त्रां भितरलो एकलो उठून जेजूची परीक्षा करच्या इराद्यान म्हणालो मेस्त्री सस्नीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करी जाय जेजून ताका सवाल केलें नियम शास्त्रांत कितें बरोवन आसा तूं तें कशें समजताय ताणें जाप दिवन म्हळें सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या सक्तीन आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग कर आनी तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर जेजू ताका म्हणालो सारकी तुजी जाप तशेंच कर आनी तूं जिवीत जडतलोय पूण तो आपलें सवाल सोमा म्हूण दाखोवचे खातीर जेजू लागीं म्हणालो तर म्हजो पेलो म्हळ्यार कोण जेजू ताका जाप दिवन सांगी लागलो एक मनीस जेरुजलेमांतल्यान येरिकोक देंवोन वेताना सोरांच्या हातान सांपडलो तांणी ताचें सगळें नगायलें ताका मारून गायी केले आनी अर्दो जीव करून ताका सोडून गेले अशें आसता एक याजाक ते सुवातेन देंवोन वेतालो ताका पळोवन तो वाटेचे दुसरे बगलेन चलतच रावलो तेच परी एक लेवी थंय पावलो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे बगलेन सरलो शेकी ते वाटेन वेतालो एक सामार्याकार ताचे सशीन पावलो आनी ताका पळोवन तो सुरसुरलो लागीं सरन ताच्या पांयांक तेल आनी वायन वतून ताणें ते बांदले उपरांत ताका आपल्या जनवराचेर बसोवन एका छत्राक व्हरून गेलो आनी थंय ताची जतन केली दुसऱ्या दिसा छत्राच्या मालकाक रुपयाची 2 नाणी दिवन ताणें म्हळें हाची जतन घे आनी कितें सडीत तूं करशिताय तें फाटीं येतना हांव तुका फारीक करतां ह्या तेगा भितर सोरांच्या हातान सांपडलेल्या त्या मनशाक कोण पेलो जावंक पावलो म्हूण दिसता शास्त्र्यान जाप दिली ताची दया केली तो जेजून ताका सांगलें वच आनी तूंय तशेंच कर देवाचें उतर हें
जेजू थंय मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो एक टिचर क्लासींत भुरग्यांक दोतोन शिकोवन आसली 4थ्या क्लासीची भुरगीं आनी तो वेळो टिचरीन तांकां पवित्रपण ह्या भगवंतपण ह्या शांतीपण म्हळ्यार कितें म्हणलें समजयचें आसलें. देखून ती कितें करता टिचर विविध वावराची एक पट्टी करता, एक 40 नांवां ओट्टू घालता. दाखल्याक क्लार्क, सेक्रेटरी, प्लंबर, दोतोर, टिचर, नर्स अशें करता. आनी 11 डिशवॉशर ह्या आयदनां दिवची, घरा जेवण जाल्या उपरांत आयदनां दिवची ती नांवां घालता. आनी हाच्या मदेगात एकडे सांत म्हणी घालता, सांत सेंट म्हणी कुडशिता ह्या 40 नांवां. ताचे उपरांत भुरग्यांक ती सांगता हांगासर ह्या कामां तूं खंयचे चड पसंदेचें ताची एक पट्टी कर. तुका चड पसंदेचें नांव पयिल्लें घाल आनी ताचे उपरांत सगळांची नांवां ताचे कोणा खंयचें जाय तुका जावंक जाय, खंयचें तुका पसंदेचें वावर तांची पट्टी कर म्हूण सांग. भुरग्यांनी पट्टी केली. पट्टी करून पळयत आसतना सोडावत भुरग्यांनी 40th नांव डिशवॉशर आयदनां दिवची कोणा आयकी नाका तें 11 घालां 40th. आनी 39 नांव खंयचें आसा सांत सेंट. टिचरीन विचारलें कित्याक तुमी ह्या सांत जावचें 11 घालां लास्ट बट वन. ते जाल्यार एकले भुरगीं एक जाप दितात. एकले भुरगें म्हणटा सांत जायचे जाल्यार लांब लांब मागणी म्हणचे आनी लांब लांब मागणी म्हाका तें बोर जाता, लांब लांब मागणी म्हणूंक नाका, देखून म्हाका सांत जावंक नाका. आनी एकले भुरगे म्हणाले सांत म्हळ्यार सबार प्राजीत करचें पडटा, उपास करचे, प्राजीत करचे, फिल्मां पळोवंक ना, मोबायलां पळोवंक ना आनी हें म्हज्यान जायना, तें म्हज्यान जायना देखून म्हाका सांत जावंक ना. आनी एक भुरगें म्हणालें सांत म्हळ्यार तो एक स्पेशल पर्सन, एक विशिश्ट मनीस, आनी विशिश्ट मनीस म्हज्यान म्हणी जावंक जायना, ते स्पेशल टायप थोड्यांक मात जाय तें म्हाका जावचें ना, देखून हांवें 11 बरयलां. पण आनी एकले भुरगें म्हणालें सांत म्हळ्यार तो एक संपूर्ण मनीस, अ परफेक्ट पर्सन, आनी संपूर्णतेन म्हाका जमणी पावोवंकूच जावचें ना, देखून जायना. हिंच सवालां तुमकां विचारल्यार तुमी कितें म्हणटात? तुमकां ह्या पट्टेंत बरोवंक दिल्यार तुमी सांताक खंयचेडे घालतात? ते 40th गी म्हण ते डिशवॉशर हे आयदनां तुमचें म्हणी काम जायत, पूण हें सांत जावचें काम आमकां जावचें ना म्हणून न्ही. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या भुरग्यांनी पवित्र जावचें, ह्या भाग्यवान जावचें म्हळ्यार लांब मागणी, कठीण प्राजीत, संपूर्णता आनी विशिश्टता म्हूण तांणी समजल्ली. पूण पवित्र जावचें, ह्या भाग्यवान जावचें, शांतीपणान जियोवचें म्हळ्यार कितें? मोगाच्या भावा भयणो, शांतीपणान ह्या भगवंतपणान जियोवचें म्हळ्यार मनशापणान आमी जियोवचें. बीइंग ह्युमन, ऑथेंटिकली ह्युमन, इवन ऑर्डिनरीली ह्युमन. आमी मनशापणान जियेत आसतना आमी आपापीन आमचें थंय तें पवित्रपण येता आनी ते आमी शांतीपणाच्या वाटेर आमी आसा म्हूण जालें. शांतीपणाच्या वाटेर येता म्हणटा आसतना जिणयेंत आमचे सबार गणितां घडतात, सबार गणितां आसात घडतात, आनी ह्या गणितांक, ह्या गजाली फाटल्यान यकीनपणान, धैर्यान आनी मोगान आमी फूड करूंक तयार आसांगी म्हूण सवाल. आमच्या जिणयेंत घडचीं सर्व गणितां यकीनपणान, धैर्यान आनी मोगान फूड करचीं. हें समजचें जाल्यार जुजे आनी मुरयेचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार आमी हाडी जाय. जुजे आनी मुरी ती जिवितांत ती भाग्यवंत कुटुंब आमी म्हणटा न्ही, भाग्यवंत कुटुंब, बारी सादी मनशां, सादी जुदेवां ती, आनी तांकां तांचे शेजारच्यान थंय शेजार आनी तांचे थंय कांय विशेश देख केल्ले ना. तांच्या जिणयेंत सबार गणितां घडलीं, सबार गणितां घडलीं.
मोरये जुजेच्या आणि मुरयेच्या लग्ना पयलेंच घुसपट गोंधळ तुमकां कोत्ता ते कितें म्हणून. आनी जुजे सावकाश कळना कळीत नातले बरी ती तिका सोडच्यार आसलो मोरयेक. काजारा पयलेंच ती गर्भेस्थीन जाल्या अशें म्हणटना हें घडीत. ताचे उपरांत कितें जालें समयान ताका बडवो ताका दिश्टीक पडलो आनी म्हणटा हांव आमी पूण आनी निर्धार घेतलो मोरये सांगता जियोवच्याक. ताचे उपरांत बेतलेहमाक तांचें पैन, ताचे उपरांत इजिप्ताक पालायान, परतून नजरेताक फाटीं. 12 वर्सांचो जेजू आसतना टेंपलांत जेजू भायर पडलो. एकलोच पूत भुरगो नपैंच जालो. ताका सोदून तें टेन्शन ती संगत. उपरांत जुजे मरण पावलो ना. ताचे उपरांत मुरी जेजू विशयांत आयकता. जेजू विशयान थोडे बरें उलयतना हेरे थोडे तो पिसो म्हणटात हें तिका आयकता. मुरयेक लोकांनी उलोवचें तिच्या कानान पडटा. एका आवयचें काळीज आपल्या पुता विशांत असल्यो संगती आयकतना कशें भगत. उपरांत आमी पळयता दोंगरार त्या खालवारीच्या दोंगरार आपल्या पुताक एक अपराधी जावन कुर्सार उमकाळयता आसतना कुर्सामळे मुरी आसा. ही घडितां मुरयेच्या जिणेंत घडल्यान. ही सर गजाली यकीनपणान धैर्यान आनी तशेंच मोगान तिणें फूड केलें. आनी मुरयेक जुजेक आनी मुरयेक ती घडितां कितें घडिल्लीं ती घडितां सगळ्या संवसाराक मनशा कुळाक सोडवून हाडूंक उपकारतात पूण कळीत नातलें. आमकां कळिता आतां पूण तांकां तें कळीत नातलें. पूण जाल्यारय यकीनपणान देवाचेर भरवंसो दवरून देवाचेर पात्येन दवरून ताणें जियेल्लें. आनी हांगासर आनी एक गजाल पळयात. जुजे विशयान पवित्र पुस्तक म्हणटा जुजे एक नित्यवंत मनीस. एक नित्यवंत मनीस. केंगये कडेन हांवें सांगिल्लें आसा फादराबांक म्हण दिसता रेतीर दिता आसतना म्हणलें आसा सांज जुजेक शांत करूंक एकच एक उतर पवित्र पुस्तकांतलें पावता जुजे नित्यवंत मनीस. जुजे नित्यवंत मनीस. आनी मुरयेक अपकीर्त हाडूंक ताका खुशी नातली. ही उतरां पुरो जुजेक शांत करूंक आनी तो शांत म्हूण आमी पासारूंक. मोगाच्या भावन आनी भयण्यांनो पवित्रपण या शांतीपण जोडचें म्हळ्यार ह्या जुजे आनी मुरये भशेन सादी जिणी आमी जियोवची पूण त्या साद्या जिणयेंत यकीनपण आनी तशेंच धैर्य आनी तशेंच मोग आसूंक जाय. आनी हाचे परिणाम जावन कितें जाता पवित्रपणाचे शांतीपणाचे थोडे गुर्त आमच्या जिवितांत दिसून येतात. आनी ते 3 प्रमुख तरान आमी ते 3 गुर्त आमी आमच्या जिणेंत आमी सोदून काडी येता. पयलो गुर्त आसा मोग आनी दुसरो आसा अंतरीक स्वातंत्र्य आनी तिसरें जनुवाय. आतां मोग म्हळ्यार हो भोगणांचो मोग न्ही नॉट फिलिंग्स भोगणांचो मोग न्ही. हांगासर मोग म्हळ्यार एक विंसोवन एक निर्धार आपणाचो आनी हेरांची ती समग्र इंटेग्रल ग्रोथ तें जोडी जाय. समेस्त तांचें बरेंपण जाय जाय म्हणून हांवें खाण घेवचें तें इनिशिएटीव हांवें घेवचें तें हुस्को पेल्याचो. समग्र वाडावळ जाय जे सगळ्यांचें बरेंपण जाय जाय म्हणली ती एक विंसोवन एक निर्धार. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें जाल्यार तें आयकलें आमी समार्यागाराची ती ओपार. समार्यागाराची निर्धार कितें बरो समार्यागार हांव ह्या घायल्ल्या मनशाक बरो करतलो ताची सेवा साकरी करतलो म्हणून तो निर्धार. म्हाका कितलेय त्रास जावंक पुरो म्हाका कितलेय अडखळी जावंक पुरो म्हज्या कामाक अडखळ जावंक पुरो तरी हांव ह्या म्हज्या भावाक ह्या म्हज्या भयणीक हांव ताका आदार दितलो ताच्या गरजाक पावतलो ताची वाडावळ ताचें बरेंपण हांव पळयतलो म्हणलो तो निर्धार. हाका मोग म्हणचें. तुमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत लग्नाच्या जिवितांत पती पत्नी मदें मोग म्हळ्यार कितें म्हज्या पती पासत म्हज्या पत्नी पासत ताच्या बरेपणा पासत ताच्या समग्र वाडावळे पासत हांव कितेंय करूंक तयार आसा. तोय त्याग करूंक तयार आसा. कितल्योय आमचे आवय बापाय आसात कितले त्याग करतात भुरग्यां बाळांक पोसच्या पासत कुटुंबां सांबाळच्या पासत कुटुंबांत शांती समाधान हाडचे पासत मोगाच्या हाका म्हणटात मोग. केवळ उतरांनी नानोंदू तीरा नीनोंदू तीरा म्हणून पदां म्हणची न्ही करण्यांनी उतरांनी दाखोवचो मात्र न्ही. हांगासर एक निर्धार आनी त्या निर्धारा प्रमाणे जियोवचें. आनी जेजूच्या जुजे आनी मुरयेच्या जिवितांत तें आमकां पळोवंक मेळटा मात्र न्ही
सामार घराच्या जिवितान मेळटा आनी आमच्या साबारांच्या जिवितान तें आमकां पळोवंक मेळटा. ह्या जागधर्मीक जावं आपणाची जिणी हांव कितें करता तें सर्व हांवें करचें हर एक काम समाजाच्या बऱ्यापणा खातीर, पवित्र सभेच्या बऱ्यापणा खातीर, सोम्याची सुवार्ता परगट जावचे खातीर म्हणून हांव करता जाल्यार हांव सोम्याच्या वाटेन चलतां, पवित्र मोगान बरोवन पवित्रायाच्या शांतीपणाच्या वाटेर आसा म्हणून जालें. आनी दुसऱ्या मोगाच्या भावा भयणो, अंतरीक एक स्वातंत्र्य, इनर फ्रीडम. जेन्ना म्हजें तें शांतीपण आसा तें इनर फ्रीडम, आंतरीक स्वातंत्र्य आसा. आंतरीक स्वातंत्र्य म्हळ्यार कितें? बरें आनी वायट कितें म्हणलें समजून घेवन बरें विसची ती सकत, आनी तें मनशांक मात्र आसा. बरें आनी वायट कितें म्हणलें तें समजून घेवन बरें विंसून तें बऱ्या फाटल्यान वेचें. हांगासर सर तराचें बें पयस सरता अंतरीक स्वातंत्र्य आसतना. सर तराचें बें पयस सरता. कंत बेजारायताण, वत्तड, दबाव, वडण्यो ह्या सर्वतान सुटका आमकां मेळटा. कित्याक हांगा म्हजे कोशेर म्हणटा हांव, म्हजें कोशेर नितळ आसा. हाका म्हणचें अंतरीक इनर फ्रीडम. ज्यो प्रवादीच्या जिवितान पळया समार घडीत हांगा घडलीं, पूण कितें घडल्यार ताणें म्हणलें एकच, देवान दिलें देवान वेलें, हरशिल्लें जावं देवाचें नांव. हें म्हणचें जाल्यार तुका अंतरीक स्वातंत्र्य आसा जंय दाबावान बरोवन तुज्या वडण्यांनी रे ओडलें जाल्यार हें उतर येना. देवान दिलें देवान वेलें, हरशिल्लें जावं देवाचें नांव. हेजें जाल्यार आमचें थंय तसलें इनर फ्रीडम, अंतरीक स्वातंत्र्य आमकां आसूंक जाय. हांगासर आसचे दोग जण, याजक आनी तो, आनी एक लेवीत, तांच्या अंतरीक फ्रीडम तांच्या कायद्या कानुनांनी रेग्रांनी ते बुडोवन गेल्ले. तेंच तांकां मार्गदर्शन दिता शिवाय तांचे कोशेर्द न्ही, देखून ते ताका त्या गायल्ल्या मनशाक सोडून गेले. पूण सामार ह्या सगळ्या अंतरीक फ्रीडम ताचें तें आसा, इनर फ्रीडम आसा. हांव आदार दितलो, तो धैर्यान तो मुखार बें बिरान ना, खंयच्याची अडखळ ना. आनी असलें स्वातंत्र्य आमच्या जिवितांत केन्ना दिसता. आमी तेन्ना शांतीपणाच्या वाटेर आसा. आनी तिसरें मोगाच्या भावा भयणीनो, विजडम ह्या जन्वाय. जन्वाय म्हळ्यार कितें? जन्वाय म्हळ्यार म्हाकाच हांवें ह्या आपणाक, पेल्याक आनी संवसाराक हांवें वास्तवीक तरान पळोवची. ऑब्जेक्टिवली आमी मनशांक आमकां म्हाकाच पळय. ह्याच्या पयल्या वाचपांत रोमाकारान बरयल्ल्या पत्रांत सांग पावलो क्रिस्तांव जिणे विशीं बोवा पुरबायान सांगता, तुजे विशयान तुवें समजून घे जाय, तूं कोण कितें म्हणलें कळीत करूंक जाय, आनी क्रिस्तांव जिणी कितें म्हणलें. रोमाकारान बरयल्ल्या पत्रांत 12वो अध्याय आमी तवळ तवळ वाचूं जाय, म्हयन्याक एक पटीन वाचूं जाय. क्रिस्तांव जिणी हे विशयान तें सांगलां. आनी थंयसर तुजे विशयान तुका कितें कळीत आसा, पेल्या विशयांत आनी तशेंच सगळ्या संवसारा विशयान आनी देवा विशयान वास्तवीक तरान ऑब्जेक्टिवली आमकां सडा वचोन थाणे हाणें सांगल्यार मात्र, म्हजे विशयांत हेरांनी सांगल्यार मात्र म्हाका इल्लेशें संतोश. पूण म्हजे विशयान म्हाका कळीत आसा जाय. हेरांनी हेटी बरें म्हणटात आनी वायट म्हणटात, हे थोडी कितें म्हणूंक पुरो, पूण ताचेर होंदोन म्हजी जिणी न्ही, म्हाका कळीत आसूंक जाय. संवसारा विशयान देवानो संवसार बरोबर आसला आनी त्या संवसारांतल्या वास्तवीक तरान ते पळोवची सकत आमकां आसूंक जाय. ताका म्हणचें जन्वाय. आनी हाका सर स्व समजोनी मस्त गरज आसा. आमची तूं समजोनी, संवसाराची समजोनी, देवाची समजोनी आमकां भोव गरज आसा. आनी ही लक्षणां मोगाच्या भावा भयणीनो आमकां पवित्रपणाची गुर्तू, मोग, अंतरीक स्वातंत्र्य आनी तशेंच तिसरें आमचें विजडम जन्वाय. हें आमी जेन्ना आसा आमकां खंयच्या व्यक्ती तें दिसून येता, तें आमी म्हणटा तो व्यक्ती भाग्यवंत, तो व्यक्ती शांतीपणाच्या वाटेर आसा. देखून हांवें आनी तुवें विचारूंक जाय, म्हजे लागीं हीं लक्षणां दिसतात. माया मोगाची साल म्हजे तें येजे जाल्यार ह्यो संगती म्हजे थंय जाय जाय. आनी आतां हांगासर तुमी संपूर्ण तरान आमचे थंय नात आमकां संपूर्ण न्ही आमी. देखून आमचे प्रयत्न, देखून पवित्र सभा सांगता बऱ्या सालीचे 4 प्रमुख शेगून आमच्या जिवितांत आमी रुता करी जाय म्हणून. खंयचे ते 4 शेगून? शाणेपण, नीत, धैर्य आनी मीत. प्रुडन्स, जस्टीस, फॉर्टिट्यूड आनी टेम्परन्स. ह्यो 4 संगती आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी जियोंक प्रयत्न करता तवळ शांतीपणान वाडटा. बऱ्या सालीचे 4 प्रमुख शेगून. एका उतरान हाका मोग आमी म्हणटा जाल्यार हे शाणेपण, प्रुडन्स.
बरें खंयचें वायट खंयचें विंसून त्या प्रमाणे चलचें एडवर्टायज पळोवन भुलचें न्ही संवसार कितेंय सांगूंक पुरो पूण देवाचें उतर म्हाका कितें सांगता देवाची कुशी म्हज्या जिणेंत कितें त्या कुशीन मेटां काडची आनी अशेंच पवित्र सभा आमकां परत पवित्र आत्म्याची ती फळांय आमच्या मुखार दवरता माये मोग संतोश शांती सोंसणीकाय दयाळाय बरेपण उदारपण सादेपण विस्वासीपण मानसुगी स्वादमन आनी निश्खळपण ह्या सर्व संगती शांतीपणाचे जिवीत जियेत आसतना आमच्या जिवितांत दिसून येतात मोगाच्या भावा भयणो तशेंच पवित्र सभा आमकां ह्या शांतीपणान वाडच्या पासून तूं कुडीच्या फायद्याच्यो सात करण्यो दिता आत्म्याच्या फायद्याच्यो सात करण्यो दिता हें सर्व घेवन आमी शांतीपणाच्या वाटेर समकोंक जाय पूण आमच्या काळजांत एक आशा आसूंक जाय हांगासर मिसाक तुमी आज कित्याक आयल्यात हांव कित्याक मिसाक हांगासर आयलां कित्याक पासून म्हाका जेजू बरी जाय जाय हरी एक हांव संपूर्ण न्ही पूण म्हाका जेजू बरी जाय जाय म्हणली ती आशा तो अत्रेक ते आमकां बाळूक जेजू लागीं हाडटा आनी बाळूक कशें जनवायेन आनी कुडीन आनी जनवायान वाडलो तशेंच दिसता जाता कुडीन मात्र न्ही आत्मीक जनवायेन शांतीपणान हांवें वाडत वचत जाय आनी त्या देखून हे आमकां असले नोवेनां गरज आसात संभ्रम गरज आसात म्हाका तूं समजून घेवन सोम्या सांगाता वाडोवंक चडूंक सोमी आमकां आदार दिवं आनी आमच्या शांतीपणाच्या वाटेर तो आमकां सांगात दिता आसतना सोम्याचो हात धरून आमी चलया मोग आमच्या काळजासूं वावर आमच्या हातासूं आडूं नाया बापा तुजी मोग स्वीकार कर कानिको मोगान तुका दिवच्यो बोला देख बापा वावर आमचो तुवेंच दिल्ली सर्देनी आमची सगळी जिणी बापा तुका स्वीकार कर मोठ्या वायना सोवे हे आमचे जिणे बदल सगळे जिवीत आमचे तुवेंच दिल्ली सर्देनी आमची सगळी जिणी बापा मोगान स्वीकार कर वायना सुवे हे आमचे हे जिणे बदल सगळे जिवीत आमचे म्हजे भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतल्यान बलिदान आपल्या मनाकडे मायलेक आमच्या नेचे पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे सर्वेस्परा तुजी परसा भेटीत हातीन देनी दयेन मानून घे तुजें दैवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हूण आमी बाबर्थान आनी भक्तीन सत मानताव तुवें घडलेल्या ह्या संस्कारा उदेशी ते आमकां भरपूर मेळो म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक धीन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका धीन वासूंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणेचें सस्नीक योजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें अनंत पूत तुजो आमच्या विनसी सैमान दिश्टी पडलो ताचें आमरपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सोर दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन
आमी निरंतरी गायता. Dulparasu surves potu Sărgani somsa Băla tucea văibava Vosărghi tu ca cei Surves porace Amie tata ca cei Vosărghi tu ca cei बापा खरंच तुम पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्याक धडून ही देणी पवित्र कर्म मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगात आपले खुशेन कस मरण सुंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची. तेसपरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वळवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. Bavarta so gut purgatuia. Jesu meno, Jesu jiwan sahara, Jesu no tolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता हो जिवित सुवंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आमी तुका धुन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत चवतले आमा सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक्य प्रतिमेचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास काड. फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो दर मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणीचे कागोद कर तांकां आनी तुजे इश्ट कितें म्हणल्यार सुमेस्तांक तुजें परजड मुखार म्हूण पळोवंक फोव कर. आमी सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अहंकार मुरे देवाच्या माये सांगाती भगवन झूज ती सोपती भगवन धर्म दोतो आनी सर कडेन तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Just Jesu वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेधार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्यान सामकां बापाची वळख करून दिल्या आनी बाप मोगाचें भंडार आनी बापा बरी जावच्याक सुमी आमकां उलो दिता तस बापाक आतां आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुटलेले आम बक्षिता तशें आमची पथकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडून दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें
बरोवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक रजती पदवी आनी महिमा तुजी ससण्याच्या आसतना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही सुम्या पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे ताका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येतें राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमीन सुम्येची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमच्या आयुष्यात एकामेकाक सुम्याची शांती दिव्या देवाचे शिडये देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी वसू जेजू देवाची शिडी संसाराचें पाप काडटा ती ह्या शिडयेच्या जेवणाक आपण लबल्ली आमी खंडीत सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोना ज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली म्हाका ससनाच्या जिविताक सांगून
तुझे पुरी हांवें जिये म्हाका उलो दिताय काळजान म्हज्या येवरून पिडा तुझे ताबेत घेताय तुझ्या येण्यान जोडून घेता निरंतर शांत समाधान तुझ्या येण्यान जोडून घेता निरंतर शांत समाधान जेजू मोका जेजू थया मोजे तुमका शिका स्वागत तुका काळजान म्हज्या अज्ञात म्हज्या दिगटा तुकाच म्हाका मोकून दिता अग्निकान सदा प्रार्थुया देवा आमच्या बापा ह्या तुज्या संस्कारांत आमकां वांटो दिवन तुंच आमकां एकवटाय तर हो संस्कार आमच्या काळजांनी सुफळ जावं आनी अशें तुजें देणें घेवच्याक हेंच देणें आमकां आयती कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं दैकन बसा तुमकां सुमेस्तांक बरो दीस मागता गुड मॉर्निंग मोगशनो बाळका जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक तयारी जावन आज आमी 7व्या दिसाचें नोवेन करून आसा आयच्या दिसा आमी नियाळ्ळो विशय जावन आसा माया मोगाची साल पवित्रपणाची फळ फेस्ताचो संदेश जावन आसा क्रिस्ताक नेस्या पवित्र जावया आनी पवित्रपणाच्या जिविताचो संकेत कसलो कालच्या दिसा आमी नियाळ्ळें संतोश बरें जिवीत आनी आयच्या दिसा आमी नियाळटा माया मोगाची साल माया मोगाचें जिवीतच पवित्रपणाचें फळ जावन आसा आनी आज आमी सर्व दाणी पासत मागता ह्या पुणशेता तशेंच आमच्या कोमेंताक सुरवेतांक जायत्यांनी आदार दिला आनी देवणूच आसात त्या सोमेस्त दाणीचो आमी उडास करता संगतच सेमिनरिस्तांच्या तरबेतेक विशेष रितीन आदार दिल्ल्या सर्व बेनिफॅक्टर्सूय आज आमी उडास करता तशेंच ह्या पुणशेतांत विविध रितीची सेवा दिल्ल्यांचो आमी उडास करता देवादीन जाल्ल्या सर्व आमच्या दाणीचो मोगान उडास काडन तांकां आमी ससनाचो विशय मागता संगतच भाऊ भयणीनो ह्या फेस्ताक तुमी सोमेस्तांनी वर्त्या मापान आदार दिला तुमचोय आज मोगान आमी उडास करतना तुमचे पासून मागता बाळका जेजूची आशिर्वादान तुमचेर सदांच आसूं दी म्हण आमचें मागणें जावन आसा संगतच ह्या पुणशेतान जावच्या हर एका कार्याक वार्षिक फेस्ताक जायते जण हांगासर निरंतर सेवा दितात तांचो सोमेस्तांचो उडास करता आसतना बाळका जेजूची आशिर्वादान तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाच्या सगळ्यांचेर सदांच आसूं दी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा आयच्या दिसा हें पुणशेत उक्तावण जावन 23 वर्सां संपतात ह्या दिसा हय सायडो मिनुरा तुमकां आनंदाचें इनॉग्रेशन जाल्लें ह्या फाटले 23 वर्सांनी हें पुणशेत वाडून येता आसतना हें नवी इगर्ज जावन पयलें देवासांव कोपेलांत आसलें आनी तिंतावन हांगासर ही नवी इगर्ज जाल्ल्या उपरांत वाडून सायलें आनी ह्या दिशेन आदार दिल्या सोमेस्तांचो आमी आज मनपूर्वकी उपकार बावडटा आयच्या दिसा हे मिसाचें बलिदान भेटोवन हाच्या विशयाचेर नियाळ दिला मानादीक बाप जोकीम फेर्नांडीस मंगळूर दिएसीसच्या ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचे डिरेक्टर जावन आसात सोमेस्तांच्या नांवी तांचो आमी उपकार बावडटा आमकां कार्मेलितान सदांच ते मोगाचे और तो पाठिंबो ते आमकां दितात
तांचो उपकार भोवता जेजू बाळकाची आशिर्वादा तांचेर आनी तांच्या वावराचेर सदांच आसूं दी म्हण आमचे मागणें जावन आसा. थँक्यू फादर. हेर थोड्यो कळोवण्यो. फाल्यां भुरग्यां खातीर मागचो दीस. फाल्यां 10:30 वरांचेर मिसाक तुमी नेणट्या भुरग्यांक आपूण हाडयेत. सांजेर 6 वरार सर भुरग्यांक संभ्रमीक मिसाचें बलिदान आसतलें. 14 आनी 15 तारखेर आमी बाळूजेचें वार्शीक फेस्त संभ्रमता. त्या दिसा जायती मिसां आसात. दायकन तेणें भायर स्टॉलान करतिल्यो आसात, तांचो सगळो विवर आसा. दायकन पळया. फेस्तांत आमी सांगता मेळून बाळका जेजूक मान करया. आनी सांगतच आमचे स्टॉल आसा थंयसर नामण बळ जेजू म्हयन्याळे बद हांगा तावन 5 सावनच्या वर्गणीदार जबयेत. कोंकणी बायबल डायरी थंयसर मेळटा. तशेंच पोरच्या दिसाच मोकळीक जाल्ली देवनारा येगरा ती सीडी आसा. तशेंच हेर कर्मलितां तयार जाल्ल्यो सीडी थंयसर आसात. दायकन घेया. भाऊ भयणीनो, ह्या संभ्रमाक जायते जाणां तुमी आदार दिवन आसात. तुमकां ऋणी आसा. तशेंच कोणी वरवे रुपार दनपारांच्या जेवणाक आदार दिवंक कशी व्हरता जाल्यार दायकन फाल्यां ह्या परवां भितर हाडून दिल्यार भोव बरें. कित्याक आमकां ती वरवीं पळोवन कितें हाडी जाय कितें हाडनसो अशें निर्धार घेवंक जाता. त्या देखून दायकन सहकारशिया. 14-15 तारखेर हांगासर भक्तिकांचो संको चडीत आसल्यान पार्किंगाक थोडीशी हरकत जातली. दायकन सुदारशिया. आनी तुमी सुदारशितात म्हणलो बरोवसो आमकां आसा. आयच्या दिसा जेवणाचे पोशक जावन आमकां आदार दिला संतोष मिनेजस आनी कुटाम बोंदेल. तांचो आमी उपकार भोवता. दायकन ताणें मुखार येवन मान स्विकार करीचे म्हणून विनंती करता. संतोष मिनेजस आनी कुटाम बोंदेल. सर आसात तांचे पासून आमी मागता तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाच्या सन्यांचेर बाळका जेजूची आशिर्वाद आमी मागता. सर आसात की संतोष मिनेजस आनी कुटाम बोंदेल येवना म्हण दिसता. तांचे पासून मागता. तशेंच भाऊ भयणीनो, बाळका जेजून जायत्या जाणांच्या जिवितांत व्हरती अजापां केल्यांत. हांगासर एक व्यक्ती येवन भक्तीक येवन साक्ष दिवंक कशी व्हरता. दायकन विकी मुखार येवन विनंती करता. कोण साक्ष सुसारता म्हणलें. मुझे नाव वियोला हांव बोंदेलचे गांवाचें. मुझे 2011 वेडिंग एनिवर्सरी दिसा म्हाका तकली पडपट सुरू जाल्ली. दुसरे दिसा कुवेटांत म्हाका तकली पडपट स्टार्ट जावन नेक्स्ट डे डॉक्टरा कडच्यान व्हरतना म्हाका सिस्ट आसा म्हूण सांगिल्लें, ब्रेन सिस्ट. नेक्स्ट डे सर्जरी करना जाल्यार कोमाक येता म्हूण सांगिल्लें. म्हजी सर्जरी थंयत जाल्ली. ताचे उपरांत म्हाका भुरग्याचें तेणी फावो जालें. ताचे घोस्कर हांव बाळका जेजूक सदांच आभारी जावन आसा. ताका अर्गां दिता. बाळो जेजू आनी की तुका चड आशिर्वाद आनी बरो राखो आनी सांबाळून आमचे मागणें जावन आसा. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. मोगाचेनो नोवेण जाल्ल्या उपरांत जेवणाची वेवस्था आसा. तशेंच मोठवें आराधना आसतलें. आराधनांत तुमी भाग्य घेत. आशिर्वादीत केल्लें जेवण कितलें जाय तितलेंच घेया. दायकन वेस्ट करिनाकात. आयच्या दिसा लँडसी डिसोजा आनी ताच्या कुटुंबान आनी ताच्या संगत्यांनी दनपारां ताक जेवणा वेळार ताकाची वेवस्था केल्या. तांकांय आमी ऋणी आसा. देव बरें करूं म्हणटा. उबी रावया. मिससो आशिर्वाद. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सपद वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वसून येयात. क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे उपकार. सर आमी दिंबी घालया. प्रागाच्या बाळका जेजूचें नोवेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावन सो म्हजो संतोष म्हणटा समी. जेजू मनशा सो येस हांव जियेलो. सरतराचे गज आनी तो मनशा पावलो. पिडा गुणकन दैवीक वॉयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्या शिकेलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आदाताच्या पवित्र बाळपणांतान मनशांक तांच्या सर्गास आनी तो पावता. प्रागस जेजू बाळक म्हणटा कितले सर तूं म्हाका मान करताय तितले सर हांव तुका आशिर्वाद दिता. मोगाच्यानो आज आमी सर दानी पासून मागते आसा. ह्या कोवेंताक जायतीं जाणां ताचो कुमकेचो हात आमच्या शिकपाक
आमच्या गरजा कितें आसात तांचो आज आमी उगडास काडटा. इतलेंच न्ही, हें पुणशेत बऱ्या रितीन चलोवच्याक जायतीं दानी मुखार येतात आनी आपणाचो वावरा रितीन वरवे रितीन आनी विविध रितीन आमकां कुमो करनासात. आज तुमी हांगा आसली आमकां तुमचो सहकार दिवन आसात, तुमी जावन आसात आमची दानी. ह्या पासून आमी धन्य देवाक अर्गां पटयता आनी सरस्वत देवाची विस्नार आशिर्वादां तुमचे वयर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या भुरग्यां बाळाचेर सर्वांचेर ह्या संदर्भात आमी मागता आनी तुमचो उपकार बावडटा. ह्या संदर्भात मावून रावया, देवाक अर्गां दिवया. तुमच्या जिवितांनी जायते जाणांनी तुमकां कुमो दिल्यान ती जावन आसात तुमची बेनिफॅक्टर्स. तुमकां उतरां रुपांनी ह्या इतर रितींनी तुमकां सहकार तांणी दिले आसता, तांचोय तुमी उगडास काडा. धन्य देवाक अर्गां दियात. सांगाता आमी म्हणया, हे भगिवंच सुबाळका, तुजी सरपदवी हाच्या भितरान उगडप केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसान दी उखलोलो आसता. तुका पातयेन उलो मातल्यान सक्तान दय नायक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येव, तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आनी देव सोपूत मनीस जालो. नमान मरी कृपेन बरयलें समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचो जेजू. आनी देव सोपूत मनीस जालो. आनी देव सोपूत मनीस जालो. आनी देव सोपूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसांगार आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसांगार आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसांगार आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे. ह्या जपाच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजाचेर एकाकूच तुजी दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता. तुजे इतलें बिरमोदीन बरयलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकासून दी आनी इतल्या अत्रेकान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निराश बनू तुजे कुमोग आनी बोजवून आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्या सदांच सर्वता. आमेन. बाळका जेजून आमच्या जिवितांत विविध व्यक्ती मुखांत विविध सन्निवेशा मुखांत जायतो उपकार आमकां दिला, जायतें बरेंपण आमकां ताणें दिलां. ताची आशिर्वादां ताणें आमकां दिल्यान आनीक दिवन आसा. ह्या पासून अर्गां दिवया. सांगाता आमी म्हणया, ए बो उदार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दाय केल्ल्या येद्या उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकुळती आमी वर्णयतल्या. तूं जावन आसा आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातींनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या जबाच्या इमाची मरीफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विसरून दी. सर्व तुज्या बाळपणाक मान दिवन दी आनी तुजी खळनांती दैवीक मजा जळून दी. स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. आमची तकली भागोवया, बाळका जेजू आशिर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो.
तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्मे सवे जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससना आता सक्रामताचे आराधन आसतले आनी थोड्याच वेळान ह्या जागी आराधन चलून उरतलो ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀ ಬಂದು ಎಂದೆಂದು ವಾಸಿಸಿದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ ಬಾಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಚೈತನ್ಯಗೊಳಿಸಿದೆ ಕರುಣಾಳು ಯೇಸುವೇ ಯೇಸು ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಪಾಪಿಯಾದ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಕಾಯುವೆ ರಕ್ಷಕ ಯೇಸುವೇ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪರ್ಶದಿ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬುವೆ ದಯಾಳು ದೇವನೇ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ आमचो देव आमचो रचणार आमचो पोसणार आमचो सांबाळणार आमचो इश्ट बाप पूत पवित्रत्म ह्या पवित्र येवकारिस्ताच्या उंड्या रुपाकाल ताचें दर्शन दिवंक आमचे मदें प्रसन्न जाला एक गडीभर साश्टांग सर पडोवन ताका आमचे मदें आमी स्वागत करया
पवित्र येवकरिस्तांत उंड्या रुपाकाल आजिरासच्या म्हज्या मगळा जेजू आयचो हो दीस आयची वेळ घडी तुवें म्हाका फावो केल्ले करते तुका हांव अर्गां दितां. आयच्या ह्या दिसा हांगासर येवन ह्या नोवेनाच्या मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवन तुज्या बाळपणाक नामान कर्ण आतां ह्या घडये पवित्र येवकरिस्तांत आजिरासच्या उंड्या रुपाकाल आमचे मदें आजिरासच्या तुका सरपडो नमस्कार करून आराधन करूंक ही वेळ घडी तुवें फावो केल्ले खातीर तुका हांव अर्गां दितां. येया म्हजे थंय तुमी समेस्त कश्टांतल्यान आनी वाजन वयतल्यान आनी हांव तुमकां विशव दितलो म्हणून जेजून आमकां बसवणी दिल्या आनी ह्या बसवणेचेर आमी आमची सालती पातयेनी दवरून ह्या घडये ताचे मुखार आमी दिंब्यांनी आसाव. वय आमचे सालती जिवीत ह्या सालत्या जिवितांत आमी भोगचे कश्ट संकश्ट पिडा शिडा अवघडा अनवरां आटे विटे कश्ट संकश्ट सक्कड घेवन आमी ह्या पवित्र पूर्ण शेतांत येवकरिस्तांत आजिरासच्या जेजू मुखार दिंब्यांनी आसाव. मगळा सोम्या ह्या पवित्र साक्रामेंतांत हांव एक काकुळतेची दिश्ट एक माया मोगाची दिश्ट एक बुजवण पाठोवची तसली दिश्ट आमचेर तूं घाल. कित्याक ह्या संवसारांत कोणी तरी सगळ्यांच्यानी चड म्हजो मोग करता आनी हो व्यक्ती आसा तर केवल पवित्र येवकरिस्तांत आजीर आसलो तूंच. कित्याक तूं जावन आसाय म्हजो खरो इश्ट. कित्याक ह्या संवसारांत तुजे वेने म्हाका कोणी दुसरो ना. तुजेर म्हजी पातयेनी दवरून तुजेर म्हजो बरवसो दवरून हांव हांगासर आयलां. पवित्र येवकरिस्तांत उंड्या रुपाकाल आजिरासच्या म्हज्या मोगाळा जेजू हो थोडो वेळ तुजो मोग नियाळून हो थोडो वेळ तुका अर्गां होगळाप स्तुती फाटोवन जे कितें म्हजे थंय आसले ते कश्ट संकश्ट आटे विटे तुका सांगून तुजे तावन धैर्य बुजवून गठाई कृपा देनी आशिर्वादां घेवन व्हडा संतोषान घरा फाटी येवचे खातीर तुजे मुखार आमी दिंब्यांनी आसाव. कितलो अपरिमीत तुजो मोग जेजू. म्हजे खातीर फातकांत आवन सुडकां लाबोवन परत देवा थंय फाटी वरचे खातीर तूं ह्या संवसारी एक बाळोक जावन आयलोय. सगळी तुजी जिणी देवाच्या मोगांत आनी पेल्याच्या मोगान आसा आनी देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग केल्ल्यांत आमी चड आनी चड देवाची भुरगीं जाता म्हूण शिकोवन तुवें दिली आनी निमाणे त्या खुर्सार तुज्या कुडींत आसलो तो निमानो रक्ताचो थेंबो निमानो उदकाचो थेंबो समेत तुवें म्हजे खातीर वारयलोय केवल म्हाका सोडवून जोडून दिवचे खातीर. इतलो वर्तो तुजो मोग जावन आसा सोम्या जेजू. ह्या इतल्या वर्त्या मोगा खातीर थोडो मोग म्हणी तुका पाटी दिवचे खातीर तुका अर्गां दिनवास दिवचे खातीर ह्या वेळा आमी दिंब्यांनी हांगासर आसाव. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो एक घडीभर आमी स्वतंत्र रितीन हांगासर आसल्या पवित्र येवकरिस्तांत आसल्या जेजू क्रिस्ताक आमी अर्गां होगळा पाठोवया. अर्गां तुका सोम्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या जेजू. होगळाप तुका सोम्या जेजू. होगळाप तुका सोम्या जेजू. होगळाप तुका सोम्या जेजू. होगळाप तुका सोम्या जेजू. स्तुती तुका सोम्या जेजू. स्तुती तुका सोम्या जेजू. स्तुती तुका सोम्या जेजू. मान तुका सोम्या जेजू. मान तुका सोम्या जेजू. मान तुका सोम्या जेजू. नमान तुका सोम्या जेजू. नमान तुका सोम्या जेजू. नमान तुका सोम्या जेजू.
वंदन तुका सुमिया जेजू, वंदन तुका सुमिया जेजू, वंदन तुका सुमिया जेजू, वंदन तुका सुमिया जेजू, आराधन तुका सुमिया जेजू, आराधन तुका सुमिया जेजू, आराधन तुका सुमिया जेजू, जय जय तुका सुमिया जेजू, जय जय तुका सुमिया जेजू, जय जय तुका सुमिया जेजू, स्तुति तुका सुमिया जेजू, स्तुति तुका सुमिया जेजू, स्तुति तुका सुमिया जेजू, होगोल सिताऊं तुका सुमिया जेजू, होगोल सिताऊं तुका सुमिया जेजू, वर्णिताऊं तुका सुमिया जेजू, वर्णिताऊं तुका सुमिया जेजू, वाकने तुका सुमिया जेजू, वाकने तुका सुमिया जेजू, अर्गा तुका सुमिया जेजू, होगलाप तुका सुमिया जेजू, स्तुति तुका सुमिया जेजू, नाम तुका सुमिया जेजू, नामान तुका सुमिया जेजू, वंदन तुका सुमिया जेजू, आराधन तुका सुमिया जेजू, जय जय तुका सुमिया जेजू, हालेलुया 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 हालेलुया। मौन बशी आमी एक भजन गायतलो, तुम्ही म्हज्या फाटल्यान गावचे. ದರ್ಶನವ ನೀಡಿ ನಗೆ ದೇವಾ, ನನ್ನಯ ಯೇಸು ದೇವಾ, ದರ್ಶನವ ನೀಡಿ ನಗೆ ದೇವಾ, ನನ್ನಯ ಯೇಸು ದೇವಾ, ದರ್ಶನವ ನೀಡಿ ನಗೆ ದೇವಾ, ನನ್ನಯ ಯೇಸು ದೇವಾ, ದರ್ಶನವ ನೀಡಿ ನಗೆ ದೇವಾ. ಜಗದ ಸೃಷ್ಟಿದಾತಮ್ಯ ನೀನೇ, ಈ ಜಗದ ಸೃಷ್ಟಿದಾತ ನೀನೇ, ಈ ಜಗದ ಸೃಷ್ಟಿದಾತ ನೀನೇ, ಈ ಜಗದ ಸೃಷ್ಟಿದಾತ ದಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ನಗೆ ಪ್ರಭುವೇ, ದಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ನಗೆ ಪ್ರಭುವೇ, ದಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ನಗೆ ಪ್ರಭುವೇ, ಮೊರೆಯನ್ನು ಆಲಿಸು ಪ್ರಭುವೇ. ನನ್ನಯ್ಯ ನನ್ನಯ್ಯ ಯೇಸು ದೇವಾ, ದರ್ಶನವ ನೀಡಿ ನಗೆ ದೇವಾ, ನನ್ನಯ ಯೇಸು ದೇವಾ, ದರ್ಶನವ ನೀಡಿ ನಗೆ ದೇವಾ. पवित्र येवकारिस्तांत
आमकांच पळोवन आसच्या जेजूक आमी पळोवया. आमची दिश्ट या पवित्र एवकरिस्तांत आजीर आशिल्ल्या जेजू क्रिस्ताचेर आमी कसोवया. तुझें दर्शन आमकां दी सोमया म्हणून आमी मागया. ನೀನೇ ಈ ಜಗದ ಮುಕ್ತಿದಾತ, ನೀನೇ ಈ ಜಗದ ಮುಕ್ತಿದಾತ, ನೀನೇ ಈ ಜಗದ ಮುಕ್ತಿದಾತ, ನೀನೇ ಈ ಜಗದ ಮುಕ್ತಿದಾತ. ದಯೆಯನ್ನು ನೀಡೆನಗೆ ಪ್ರಭುವೇ, ದಯೆಯನ್ನು ನೀಡೆನಗೆ ಪ್ರಭುವೇ, ದಯೆಯನ್ನು ನೀಡೆನಗೆ ಪ್ರಭುವೇ, ಮೊರೆಯನ್ನು ಆಲಿಸು ಪ್ರಭುವೇ. ನನ್ನಯ ನನ್ನಯ ಯೇಸು ದೇವಾ ದರ್ಶನವ ನೀಡಿನಗೆ ದೇವಾ, ನನ್ನಯ ಯೇಸು ದೇವಾ ದರ್ಶನವ ನೀಡಿನಗೆ ದೇವಾ. ನನ್ನಯ ಯೇಸು ದೇವಾ ದರ್ಶನವ ನೀಡಿನಗೆ ದೇವಾ, ನನ್ನಯ ಯೇಸು ದೇವಾ ದರ್ಶನವ ನೀಡಿನಗೆ ದೇವಾ. पवित्र एवकरिस्तांत हाजीर आसलो जेजू आज आमकां माया मोगाची जिणी जियोंक, माया मोगाची साल समकन आमच्या सालत्या जिवितांत जियोंक उलो दिता. माया मोग वय आमी देवाचो मोग करता आनी आमच्या सालत्या जिवितांत आमी कितलो देवाचो मोग करता गी तेच परी देवाच्या सारक्याचो आनी सुरपायेचो जावन रचलेल्या मनशांचो आमी मोग करूंक आसा. जो कोण आपूण देवाचो मोग करता पूण सालत्या जिवितांत फेल्याचो द्वेश करता ताच्यान देवाचो मोग करूंक जायना. जो कोण आपणाच्या सालत्या जिवितांत पेल्याचो चड आनी चड मोग करता ताच्यार मात्र देवाचो चड आनी चड मोग करूंक साध्य जाता. आनी आमच्या पेल्याचो मोग करी जायतर माया मोगाची साल आमची जायची. एक अमृको असो, एक मोगाचे उतर, एक दयाळाची दिश्ट, एक कालतेपणाची साल हेरांक आमचे थंय आकर्षण करूंक शकता. पवित्र पुस्तकांत आमी बऱ्या सामाऱ्या घराची वपार जायते पावटी आयकल्या आनी नियाळल्या. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जो कोण हेरांच्या गरजेक पावता तो जावंक पावता आमचो पेलो. जायते पावटी आमच्या चलत्या जिवितांत गरजेवंत जायते आसात, पूण त्या गरजेवंतांक पावोवंक आमकां जायते पावटी अवकाश आसात तरी साबार पावटी आमी गण्य करिना. म्हाका कित्याक पडोवन गेलां अशें आमी आमच्याच संवसारांत जिवन आसा. जर म्हजो भाव वा पेलो भावा भयणी कश्टांत आसात आनी हांव तांकां स्पंदन करिना तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, म्हजे तावन देवाचो मोग करूंकय जायना आनी पेल्याचो मोग करूंकय जायना. आनी म्हजी जिणी माया मोगाची सोडदोडीची
बक्षण्याच्या स्पिरितान भरलेली जावंक केदींच साध्य ना. जर हांव म्हज्या चलत्या जिवितांत चड आनी चड पवित्रपणाची वाट चलोवन आसा, भगवंतपणाची वाट चलोवन आसा, तर माया मोगाची साल म्हजी जाय जाय. म्हज्या कर्णेद्वारे, म्हज्या जिविताद्वारे, म्हज्या उतरांद्वारे, म्हज्या बरे कर्णेद्वारे हेरांक कळोवंक जाय, वय हांव भगवंतपणाची वाट समकोन आसा, पवित्रपणाची वाट समकोन आसा. मागया मुखाच्या भावन आनी भयणीनो, हांगासर आसल्या पवित्र येवकारिस्तांत आजिल्ल्या जेजूक थंय. कित्याक पवित्रपण भगवंतपण ताचें देणें. ताणें हें देणें आमकां दिना जाल्यार आमचेच तगी आमी कितेंच करूंक जायना. त्या देखून आमी मागया चड आनी चड आमच्या चलत्या जिवितांत आमी भगवंतपणाची पवित्रपणाची वाट समकोन चड आनी चड पवित्र येवकारिस्तांत हाजीर आसल्या जेजूक लागीं जावचे खातीर. आनी जितले आमी देवाक लागीं आसाव तितलेंच आमी आमच्या चलत्या जिवितांत आमच्या पेल्याकी लागीं सरूंक शकता. कित्याक देवाचो मोग पेल्याच्या मोगाद्वारे व्यक्त जाता. देखून मागया आमी मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, जायते अवकाश, जायते संदर्भ आमच्या दोळ्या मुखार आसात, आमच्या जिविता मुखांत आसात, आमच्या जिणये मुखार आसात, हेरांच्या गरजेक पावोवंक. हे संदर्भ आमी गळसिया भगवंतपणाची वाट समकोवंक ह्याच पवित्र येवकारिस्तांत हाजीर आसच्या जेजू क्रिस्ता लागीं आमी मागया. तेच बरे मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आमच्याच कुटुंबांत जायते कश्ट संकश्ट आसात, पिडा शिडा अवघड अनवरां आसात. आमच्याच कुटुंबाक ह्या येवकारिस्ताक आमी समर्पण दिवया. चरितीच्या वायटा विघ्ना अनवरांतले, पिडे शिडेंतले, अवघडांतले पवित्र साक्रामेंतांत हाजीर आसचो जेजू क्रिस्त आमकां राखून व्हरून दी म्हूण जावं दी आमचें मागणें. सदांच आमच्या घरा सुख, संतोष, शांत, समाधान, माया मोग, एकवट, बक्षानसो स्पिरीत रुथा जावं दी, वळून येवन दी. आमची कुटुंबां पवित्र आत्म्याची मंदिरां जावंक आमी मागया. जायते आमचे भावा भयणी पिड्यांत आसात, कश्टांत आसात, आस्पत्र्यांनी आसात, घरा कटल्यार आसात. तांचे पासत आमी मागया. तांकांच आमी पवित्र येवकारिस्तांत हाजीर आसल्या जेजूक आमी समर्पण दिवया मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो. कित्याक गूण करची सकत ताचे तावन वळोवन येजय. समर्पण दिवया समेस्तांक, आमच्याच घरा आसच्या आमच्या मालगड्यांक, आमच्या आवय बापायक, भावा भयणीक, भुरग्यां बाळांक, कुटुंबांत आसल्या हर एकल्या सांद्यांक आमी समर्पण दिवया. तेच परी आमचेंच काम, आमी काम करचें तें थळ, आमी भेटचे ते व्यक्ती, आमचे सेर सांबार हर एकल्यांक मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो येवकारिस्तांत हाजीर आसल्या जेजूक आमी समर्पण दिवया. ताचे कृपा देणी आशिर्वादां आमच्या जिविताचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या दिसपडत्या ग्रासाचेर हर एकल्यांचेर आमी मागून घेवया. वय आमचो सोमी आमचे मुखार आसा. आमचो सोमी एका उड्या रोपाकाल ताचें दर्शन दिवंक आमचे समकर तो आसा. आनी आमी ताची किरकोळ रचना ताचे मुखार बसोन आसा. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जें कितें तुका जाय तें तूं ताचे लागीं विचार, मागा तुमी घेतल्यात अशें ताणें बसवणी दिल्ली आसा. मागया मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, हर एका आमच्या तेसावा खातीर, हर एक आमच्या इराद्या पासत, हर एका आमच्या कश्टां संकश्टां पासून आमी मागया. वय आमचे कश्ट संकश्ट हळू करचे खातीरच तो ह्या संवसारी आयिल्लो. तो आमचे कश्ट संकश्ट जाणा, तरी पूण ते आमी आमच्या तोंडांत उसारून सांगल्यार चड सोंपें जाता. तेच बरी मोगाच्यानो आज आमी दानी पासत मागता, हित चिंतका पासत मागता. वय
आमचें जीवन हर एका मेटा मेटा म्हणलें बरें अनेकल्याचेर हुंदो नासता, अनेकल्याचेर अवलंबीत तें जावन आसता. सबार पावटी आमचें जीवन भोव आरामायेचें सोंपें सादें जायजें तर अनेकल्याचो उपकार आमच्या काळजांत आमी आटोवन जियोंक आसा. त्या देखून आमी मागया तांणी पासत हितचंतका पासत, कित्याक आज हांगासर आमी इतल्या बऱ्या रितीन बसोवन ह्या पवित्र एवकारिस्ताचें आराधन करता तर हे मजबूत देव टेंपल बांदूंक ही जायत्यांनी कुमक केल्ली आसा. आनी ह्या दिसांनी ह्या नोवेनाचें हें सक्कड देवा सावा इतल्या बऱ्या रितीन सोंप्या रितीन जाय तर जायत्या जाणांनी आमकां कुमक केल्ली आसा. जायत्या जाणांनी फूल वा पाकळी दिवन तांचो आदार दिल्लो आसा. न्ही केवल मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, दूड वा रुपार बागार जायत्यांनी तांच्या कामाक लेगून रजा घालून हांगासर तांची सेवा दिवन आसात. हर एकली तुमी तुमचो वेळ त्याग करून हांगासर येवन ह्या नोवेनाच्या मिसाच्या बलिदानांत एवकारिस्ताच्या आराधनांत तुमी भाग घेवन आसात. खंडीत जावन तुमी सगळ्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, कितें ना कितें तुमच्या जिवितांत तुमी त्याग केल्ली मनशां. हेरांचें जिवीत इल्लेपणी बरें जायचें म्हणून आपणाकच उणें केल्ली तसली. तुमी दाणी जावन आसात, तुमी हितचिंतकां जावन आसात. त्या देखून आमी मागया सोमेस्तां पासत एक घडीभर पवित्र एवकारिस्तांत ताजेर आसल्या जेजूचेर आमी नदर घालया. मौनपणी आमकांच ताका समर्पण दिवया. आमकांच ताचे हाती समर्पण दिवन ताका अर्गा होगळा पाठोवया. आनी आमच्याच कास्की त्या सवा गरजा आनी इराद्या पासत मागया. पवित्र एवकारिस्तांतल्या जेजून आमच्या जिवितांत जायती अजापां केल्ली आसात. जायती कृपा देणी बेसावां आशिर्वादां घाल्लीं आसात. आमच्या जिविताचेर, आमच्या वैयक्तीक जिविताचेर, आमच्या कुटुंबा जिविताचेर, आमच्या आवय बापाय मलगड्यांचेर, आमच्या भुरग्यां बाळांचेर, तांच्या फुडाराचेर, आमच्या कामाचेर, आमच्या दिसपडत्या ग्रासाचेर आनी हर एका मेठा आनी म्हणलें बरी पवित्र एवकारिस्तांतल्या जेजू क्रिस्तान आमच्या जिविता वयर आशिर्वादां घाल्लीं आसात. त्या देखून सर आमची मागणी, कृपा, देणी, उपकार सांगाता घालून गव्या गीत. हांव होगळाप दिता जेजू, हांव होगळाप दिता जेजू, हांव होगळाप दिता जेजू मोज्या काळजान. हांव होगळाप दिता जेजू, हांव होगळाप दिता जेजू, हांव होगळाप दिता जेजू काळजान. हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू मोज्या काळजान. हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू काळजान. हांव संतोष पावता जेजू, हांव संतोष पावता जेजू,
हांव संतोष पावता जेजू मोजा काळजा हांव संतोष पावता जेजू हांव संतोष पावता जेजू हांव संतोष पावता जेजू काळजा हांव कालतो रावता जेजू हांव कालतो रावता जेजू हांव कालतो रावता जेजू मोजा काळजा हांव कालतो रावता जेजू हांव कालतो रावता जेजू हांव कालतो रावता जेजू काळजा पवित्र साक्रामेंतांत हांव जेजून आमचे वयर ओतुल्ल्या सर्व कृपे देण्या पासत एक घडीभर जोरान ताळयो पेटून आमची अर्गा ओगलाप आमी पाठोवया. तस पवित्र येवकारिस्तांतलो जेजू आतां आमकां ताच्या आशिर्वादांनी भरूंक आशेता. ताची आशिर्वादां घेवचे खातीर आमकां सामे आयतें करया. Sacramenta, sastagnama coruia, urvillatya rupaboda, novioriti adarya, salvodvecha ascatvisha, Bavarta Trimboltivia Zushi Papa Tushi Puta Mulasani Stutisa Putvi Maima Susna Susna Ekastalia Sita Duka Duka Jaspita Samasami Navarta Amen. Yesus barka naman Tuhan Yesus barka bundan Tuhan Bisawam cerkal walay kurpesu Bingin tuja sedam samban tuvu Bisawam cerkal walay kurpesu Bingin tuja sedam samban tuvu आमचे सुवे रावतो रक्षण दिवो आमचे भितर रावतो सांबाळ बरो आमचे संगी येतो आदर सोलो आमचे फाटल्यान रावतो राखोल बरो येजेजू बाळका नामान तुका येजेजू बाळका वंदन तुका बिसावम चेका वाळय कुपेस विंगीन तुझ्या सदां सांबाळ धुवो बिसावम चेका वाळय कुपेस विंगीन तुझ्या सदां सांबाळ धुवो
मोगाळ पुत्रा सुवे ओंकार मुरिया शिरवा ती आमकां